सो हिंगा हे जे आहा हे टोटल आख्खे गिमाक कमी कमी 7 ते 8 म्हयने हे आतां सांठोवन उरलें सगळें आनी हे काळें उदक चोय सगळें कित्याक हिंगा सेवरेजीचें तेंगेले टॉयलेटाचें सेफ्टी हें कितें आहा ती वचपाची आनी वाट ना आनी ह्यो ज्यो जमनी आहाय ह्यो जमनी सगल्यो कुमदादीच्यो आनी हेजे सर्वे नंबर आहाय 7/1 7/2A 7/3 7/4 7/5 6/1 9/1 सो ह्यो सगल्यो जमनी ज्यो कुमदादीच्यो आयज हे भाशेन हडप करून हें प्रॉब्लेम जाला पूण हिंग कितें जाला हे लोकांकूय बी हेंच्यांनी फटयले पंचायताक फूल खबर आहा हिंग कितें जाता कितें जायना तें ही सगली ट्रीक एक आनी कुमदादीक हें सगळें खबर आहा हिंग कितें जालो आहा आनी कितें जालो ना तें पूण कुमदाद एक्शन घेयना हेजेर आनी आमगेले गांवचे जरी तर कुमदादीचें कितें करून गेले जाल्यार रोखडे आड येताय सो आतां ह्यो कुमदाद्यो इतले वर्सां सामान आमगे आदल्यांनी ज्यो दवरल्यो त्यो कोणा पासत दवरल्यो आनी हांव कितें म्हणटा तुमी हे लोकां फटयना काय न्हू हे भाशेन हां हिंगा तें ना हिंगा आतां हें सगळें हे भाशेन हांव नसप आनी दुसऱ्या त्रास करप वयल्यान जरी तर केलें ना जाल्यार सगळ्यान पयली कंप्लेन कोणागे वचपा जाय आसली कुमदाद म्हणटरी हेजो ओनर जाता भाटकार कुमदाद जाता आनी पब्लिकाक हेजो एक ऑथॉरिटी रायट म्हूण आसता जे गांवचे गांवकार आहा तेंकां जरी तर कुमदाद इतुली शुअर आहा जाल्यार कुमदादीचे एकले पासून पयलींचे पावर ऑफ एटर्नी आतांचे पावर ऑफ एटर्नी हे सगळें नाड हे मी पयस जरी तर गेल ना हेंकडे जाल्यार आज पासून कुमदादीन एक पासून लेटर कित्याक केलें ना हेजे एगेन्स्ट लेटर जावपा जाय आसली कुमदादीन एक लेटर केलें ना पंचायतीक हेज्या पयलीं हांवें खूब स्वता मुगे लेटर दिल्लें आहाय कंप्लेन दिल्ली आहाय बाबा हेजेर एक्शन घेवचें म्हूण सगळे सर्वे नंबराचेर पंचायतीन हेजेर केन्ना एक्शन घेयलें ना सो हे दोगोय भागाक मेळोन हें सगळें मेसअप केल्लें आहा आनी दुसरें म्हळ्यार तुका सांगपा म्हळ्यार सरपंचाचेर तर हांव केसी गॅरंटी दिवना कित्याक हो 14/1 19,200 मरे कोर्टाक केस घालन आहा खावपाक केस आनी जस्मीन हाडामाने पार्टनर ते गेली हांव तुमकां हे पेपर दाखयतलो हो हे सायडीन आनी गोपाळ गुंजेकार ते सायडीन 5,600 हांव दोनूय जजमेंट दाखयतां जॉयंट मामलेदार वन दोनूय केस आम ऑपोजीट कंप्लेन घालून भायर मारले आमगे घरा कुशी बरो दोनूय कुमदार चिखलाचे सामके आनी रात सोडली तेमी राती सगळी घाण सोडल्या सकाळी होय सकाळी हांव मिसा आनी घर वयता जाल्यार घाण येता सगळ्यान सांगितला हे रात सोडली सो हितून दिसता की हितून मातशा कित तरी गेम आहा हो आमगे एकलो पंच आमकां सांगतालो तेणें एक पाटी मातशा इशू घेयल्लो हिंगा केलो तेणें मोडपा बी की 6/1 मरे तें डायरेक्ट 7/1 इनिशिएट घेयल्लो पूण तें फॉलो अप मागीर जावना काडलें डेमोलिशन काडो म्हणटा डेमोलिशन आनी खरें काडलें बी आनी पंचायती जरी तर जाय जाल्यार चोवपाकूय बी जाता एक आमकां ह्या एरियेक येयले उपरांत इतलें दिश्टी पडटा की जायत्यो इलिगॅलिटीज आहा पयले सुवातेर ही घरां इलिगल आहा ही घरां कायदेशीर ना पूण तेणी अशीं घरां बांदल्या जी आमच्या गोंयकारांक पासून पॉसिबल ना ही घरां बांदपाक हे भाशेन बांदल्या तेणी आख्खी तेंची भितरलो वेस्ट वॉटर जावं सगळें टॉयलेट बी सगळें कितें आहा तें सगळें भायर सोडल्या लोकांच्या घरांतल्यान आमच्या हातमुळे आमच्या थिंगाच ते घराको मागीर दाखय सो ही हेजेर आमकां दिश्टी पडटा की आतां जेन्ना उलयता आसतना सरपंचान बी म्हणलें की तेंचे पासत ड्रेनेज बांदून दिया तेंचे पासत पयली सुवातेर ही सगळी प्रॉपर्टी आनी ही सगळी घरां इलिगल ही इलिगल आसतना तेंचे पासत हें बांदून दिवपाचो प्रश्न येना फाल्यां अशें करून तर भायलो लोक गोंयांत येयत रावलो जाल्यार गोंयकारांचो वालोर आनी कितें उरतलो गोंय गोंयकारांक उरतलें काय ना हो एक मोठो प्रश्न अश्यो ह्यो बस्ती वचत थिंगा जायत आहा आनी ह्यो अश्यो तर जायत रावल्यो जाल्यार फाल्यां गोंयांत गोंयकार दिसपाक भोव कठीण आसतलो आमकां तेका लागून आमी परतून मागता की इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तें इन्स्पेक्शन प्रॉपर जावचें पयले सुवातेर फकत ह्यो ड्रेनेज आनी हें उदक वयता घाणीचें इतल्या पुरतें न्हू पूण इलिगल कितें आहा न्हू तें सगळें काबार जावपाक जाय इलिगल आमकां नाका लिगली
कितें जावपाक जाय तें जावपाक जाय. बाबा ही जमीन कोणाची, ही घरां कितें करून येयली, हेजे फाटल्यान कोणाचो हात आहा, खंयच्या पॉलिटिशनाचो हात आसा, हें सगळें गरजेचें. कारण जो मेरेन कोणाचो हात ना तो मेरेन हें जावपाक शकना. आज कितें तेणी घरां बांदल्या, आमी कितें म्हणटले डायरेक्ट ते मोडा म्हणटले, पूण तांकां कोणें बांद म्हणला न्हू तो तितलो रिस्पॉन्सिबल. आमी तांकां गिल्टी करचे परस पयलीं जे कोणें बांद म्हणला तेंचेर आमी एटॅक करपाची गरज आसा आनी दर एका गोंयकारान हें जाणा जावपाची गरज आसा. कित्याक कालची एक गजाल तुमी पळयली आसतली की एक कोण तरी रावतालो कुर्तोरी, तो पासून ते चेडवांचेर बी कसो एटॅक करपाक ते कशे तयार जाल्या, हें फाल्यां गोंयांक जायत रावतलें. आयज तलवारी आनी सुरयो हें सगळें गोंयांक येवपाक लागलां. मर्डर मागीर चोरयो आनी बाकीचें सगळें कितें जाता तें गोंयकार करना, पूण चड लोक भायलो जो इलिगल रावता तेंच्या कडल्यान जाता. कित्याक तांकां प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ना, कांय ना. तुमकां आमी वयर दाखयल्लें सादारण 1 किलोमिटर सुमार त्या सुवातेर कितलींशीं इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आहा आनी तेजी आख्खी जी ड्रेनेज आहा ती ड्रेनेज आख्खी मुखार येयल्ली आहा. आतां आमी ऑलमोस्ट सेकंड एंड पॉयंटाचेर आहा. हे सुवातेर तुमकां दिश्टी पडटा हेंच तें डटी वॉटर. फकत इतलेंच की राती मातसो पावस झडलो आनी ते उदकाचो मातसो कलर चेंज जाला. अदरवायज हें उदक इतलें डटी की हितूंक पांय घालीत जाल्यार सगळे पांय आमी कुसता. ह्या उदकाक हात घालून तांकां शेत रोवपाक मेळना. आतां आमी मातशे मुखार ह्या जे शेतांक देंवलां ती सुवात तुमकां हांव दाखयता. एक तेंपाक हे उदक वयल्यान जें येता ह्या उदकाचेर लोक शेत रोयतालो आनीक हें वयलें उदक जें झरीचें देंवता तें सगळें शेतांक येतालें आनी तांकां तें फायद्याक पडटालें. आयज तें कुसलें उदक येता आनी तें शेतांक वयता म्हण तशें एक वाटेन तांकां शेतूय रोवपाक मेळना आनी शेतांक तर कितें तर थंय रोवपाक गेलीं जाल्यारूय तांकां प्रॉब्लेम. म्हणटा कितें दुकराक मारूंक व्हरत जाल्यार रडटा आनी पोसूंक व्हरत जाल्यार रडटा. ती परिस्थिती लोकांची जाल्ली आहा. आतां ह्या सुवातेर तुमकां तो एंड पॉयंट दाखयता हांव जें उदक शेतांक देंवता. हें पळय तें उदक हो तेजो पॉयंट, हे दोनूय सायडीक तें उदक देंवता शेतांक आनीक ह्या सुवाते वयल्यान तें डायरेक्ट शेतांक पावता. म्हणटशें तेजेर इमिडिएटली उपाय जावपाक जायो. पयलीं भाशेन जें आदलें गोंय आसलें तें आमकां आदलें गोंय दिश्टी पडना. आदलें गोंय काबार जालां. सो आमकां जाय आमचें परतून आदलें गोंय राखतलो जाल्यार आमी आमची संस्कृती अस्मिताय सांबाळटा आसतना आमचें हें दायज आसा, आमचें भांगराळें गोंय आसा हें आमी सांबाळपाची गरज आसा. तुमकां दिश्टी पडटा हे सायडीच्यान रेल्वे वयता आनीक हें दवर्ली रेल्वेचे कुशीक. आतां हे सुवातेर काम करपी शेतकार कितले जाण येयल्ले आसा आनी तुमकां सरपंच तेंचे कडेन उलयता तांकां मातशें दाखय. म्हणजे दोन्ही हात फुटले, दोन्ही हात. हे लोक ह्या शेतांक भाजी मुळो जावं बाकीचे दुसरी भाशेची भाजी रोयताली सगळें आनी तें व्हरून बाजारांक विकतालीं आनी बाजारांक विकून ती आपणाची पोट भरता. पूण आयज तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आहा ती तुमकां दिश्टी पडटा. मागीर रावण फोंडार वयता. तुजी नदरे प्रमाणे हो उदकाचो सोर्स आहा न्हू तो पयलींसान कितली वर्सां पयलींसान असो आसलो?
15 वर्सां जातली ना 6 वर्सां जाले आमकां रिपोर्ट आमकां पेपर सगळं हा ना ते 15 वर्सां त्याचं ना रे आता 6 वर्सां जाली हे कुसलो होतो हे सायडी सोडे 6 वर्सां जाली वर्सां उदक येता तें हिंगा येवन शेतां येता ते आमकां सगळ्यांक आंग पिडाक जाता आनीक आमगे पंचायतीन एक्शन घेत जाल्यार आमकां सांगपाचें कितें अशें पिडा जाता सगळें आंग पिडा जालें आनी तें उदक येवपा जायना आमकां उदक जायना येवपाक त्रास जाताय त्रास जावन येता थंय सगळें उदक बंद शेत रोवपा वयलें आतां आतां तशेंच रोयलां एक भाज करूं मेळना कितें करूं मेळना कांय करूं मेळना आमकां तूं कशें गिमाकूय येता गिमांकूय येता आनी पावसाकूय येता पावसाकूय येता पावसा म्हणटा उदक हाडचें जायना बाबा गिमा मोठ्या उदक सामकी घाण जाता सामकी घाण सगळी घाण जाता घाण जाता सामकी आंग बी फुटोलां चोय पोर शेतां गेलो पावटी म्हाका सारकें फुटोलां आनी आतां पंचायत कितें म्हणटा पंचायती म्हणटा एक्शन घे न्हू तें सारकें करची न्हू आमकां ब्लॉक जालें येता लिकेज जाता थिंग सगळें सोडलो आहा न्ही मुखार बी चोय मुखार मागीर मुखार चोयला जावं गिमा चोय आयज आमी इन्स्पेक्शन केल्ले दवरलेलें ऑल विलेजीस ऑफ डावोली टिकरपल्ली पंचायतीचें आनी तें आमकां सांगलेलें आपूण चर्चीनी आनी खंय खंय जी अनाउन्समेंट करपाक मेळटा थंय आपूण आयज अनाउन्समेंट करता म्हूण पूण खरें पळोवपाक गेल्यार खंयचेय इगोर्जे कडेन तेणें अनाउन्समेंट दिलोलें अशें आमकां दिसना हेका लागून लोकूय हिंगा येवपाक पावलो ना चडसो आमी जें कितें सांगलोलें तेंकां तीच लोक हिंगा येयले आनी आतां तुमकां दाखयलां तेमी शेतां आतां हांगा फकत हेल्थ ऑफिसरूच पावला सरपंच आनी पंच मेंबर जे कितें आसला ते गेले पळोवन थिंगासान गेले होद वाटेसानून कित्याक तेमकां खरें म्हणल्यार हे शेतकारांचो आवाज आयकपा लागून तेमी येवपाक जाय आसलेलें आनी शेत चोवपाक जाय आसलेलें इतली घाणीत ती शेत रोयतात तरी आसतना तेमी ह्या वर्सा रोयलां पळय आनी ती आपल्या आंग फुटोल म्हणून आतां ती सांगताय तरी आसतना पासून सरपंचाक पंचांक कोण वचनाय पंचायतीक कोण वचना ही आतां इतलीं वर्सां शेत रोवन येयलेले लोक जरी तर हे भाशेन ती घाण भायले लोकांक हाडून दवरून ती तेंगे घाण जरी तरी शेतां रोवन गायल जाल्यार कितलीं वर्सां पासून सोंसून ते रोयतले सो आतां हांव कितें म्हणटा पंचायतीन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें हेल्थ रिपोर्ट आमकां ह्या लोकांक जे भाशेन खरें ग्रावंड लेवलाक कितें करून आसा तेजेर हेल्थ रिपोर्ट दिवचो आनी फुडलें एक्शन आमचे टिकरपाली डावोली टिकरपाल पंचायतीन घेवचो म्हूण हांव मागता देव बरें आयज 23 तारीख जुनाची आनी आयज आमकां इन्स्पेक्शन आसलें जी आमी ग्रामसभेक एक पॉयंट डिस्कस केल्लो जे सगळी वयर जी घाण येवन येता आनी आमगेल्या शेतकारांक शेत बी रोवपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून आनी आयज तेंच्यांनी हें इन्स्पेक्शन काडलें सर्वे नंबर 7/1 आहा 7/2A 7/3 7/4 7/5 6/1 9/1 सो हे सगळे थिंगा वचून चोयन येयले आनी होरेंच थिंगा सगळें मेसअप जाल्लें आहा आनीक 7/1 हेचो 47 डेमोलिशन ऑर्डर काडो आहाय ह्यो डेमोलिशन ऑर्डर काडो आहाय आतां मुखार हे डेमोलिशनाचें क्लियर जालें सो ऑटोमॅटीक हें सगळें क्लियर अप जातलें सो आमी हेजेर वयतले आतां स्टे गेले कितें गेलां खबर ना पूण दुसरें म्हळ्यार आयज जें इन्स्पेक्शन जालां थिंगा जो आमगेले सरपंच आहा तेणें टोटली मिस्टेक केले हेणें 2 पाट कॅट मारलें आमकां रावनासतना इन्स्पेक्शनाक आनी सेक्रेटरी बी एक पाट 2 पाट कॅट मारून गेलो सो थिंगा आतां प्रॉब्लेम कितें जाला जें वयर स्टार्टींग जाता थिंगसान ही खरें ही घाण सगळी हांवून येवन आमगेल्या शेतकारांक शेतां रोवपाक मेळनाय प्रॉब्लेम जाता तेंचे हात पांय फुट्टाय आनीक हें सगळें घाणी उदक तुमी हेचेर व्हिडियोचेर पळोवपाक जाता आनीक दुसरें म्हळ्यार कुमदाद हितून टोटली भितर आहा आनी हेजे हांवें सर्वे नंबर सांगले ते 18K आनी कुमदादीच्यो जमनी सो हिंगा जे रावताय ती कुमदाद मोटरी हेजेर पयली कंप्लेन वचपा जाय आसली कुमदादीची सो कुमदाद हितून भितर आहा आनीक म्हाका दिसता कुमदादीच्या मनशांक हेजे कितें तरी पयशे मेळटाय
ना जाल्यार कुमदादीन आयज पासून तेंचेर एक पासून कंप्लेन घायल ना. दुसरें आमी पंचायतीक दाखोवन बी दिलें की बाबा हिंगा हें सगळें जाता तें टोटल इलिगल म्हणून. हेंवूय बी हे पंचायतीन बी हें कानार गेलें ना आनी हे सगळें चिटींगपण कोताय. हितून आमगेले MLAनूय बी आमकां फोटिंगपण केलें. ZP निवडून येयलो आहा तेणेंय बी फोटिंगपण केलें की तुमी BJP वोट मारले जाल्यार आपूण तुमकां लिगल कोतले म्हूण. आनीक हें सगळें प्रॉब्लेम करून दवरला. आनी हो सरपंच आयज थिंगा बायट दिता की तांकां खंय सगल्यो फॅसिलिटीज कितें आहाय त्यो कोण दिवपा जाय. टँक मान दिवपा जाय, हें कोण दिवपाक जाय, तें कोण दिवपाक जाय. कंप्लेन घायिल्ली आमी आमगे शेतकारांक गांवच्या गांवकारांक इफेक्ट जाता म्हूण. आनी आमगे सरपंच तेंच फेवरा उलयता. म्हणजे म्हाका हेच दिसता की हे जे थिंग रावताय सगळे 166 जीं घरां थिंग रावताय ते म्हाका दिसता हे सरपंचा गेले सोयरे आसतले नाजाल्यार जे कुमदादीचे जे कमिटी मेंबर आहाय तेंगे सोयरे आसतले. कित्याक तांकां प्रोटेक्शन हें दिवप मुट्री कोटा की हे तेंगे फॅमिली मेंबर म्हूण. आनीक आमगेले शेतकारां हाटेन ते कांयच उलयले नाय. शेतकारां बाबतींत कितें करया हेजेर एकूय कोणें बायट दिलें ना. सो हें जें आमी कितें केलां आयज हें आमी आर्जीन केलां. आनीक आमी आर्जी जे पर्यंत आहाय आमी आमगेलो गांव सांबाळपाक आमी सदांच मुखार आहाय. कंप्लेन घालून कितें जाल्यार करून आमगे गांवचे पासत आमी चिंत्ताय. सो आनी कलेक्टरान पासून थिंगा 7/2A सेल डीड मारलो आहा. एक्चुली कुमदादीची सेल डीड जायना ती कितें करून जाली तिवूय आमी चॅक कोतले. आनीक हांव मागता ही डेमोलिशन जी काळो आहाय हेंकोडे बेज ना केसलोच हो बेज ना म्हणटरी हें डायरेक्ट डेमोलिशन येवपाक जाय. आतां हेंकां कोण सपोर्ट कोतलो तेवूय आमी पळयतले. पंचायत कोता काय कुमदाद कोता काय MLA वो काय हो ZP येयलो तो कोता तेवूय पळोवपाक जाय. कित्याक तेमी तांकां प्रॉमीस केल्ल्यो की तुमी वोटींग आमकां केलें जाल्यार आपूण तुमकां लिगल कोतले म्हूण. सो आमी हेजे टोटल आमगे शेतकारांक पयलीं प्रेफरन्स दिवपाक जाय. कित्याक गांवकारान जोरी तर मागल्यार आमकां इल्लीशी कुमदादीची जमीन मेवना. कित्याक आयज आमकां जायते प्रॉब्लेम क्रिएट जाले दोवलकारांक. आनीक हे जायते दोन येताय जाय तेन्ना घर बांदताय आनी सगळें इलिगलिटीज कोताय. सो हेजेर कोण एक्शन घेतलो. सो आयज जें इन्स्पेक्शन जालां हे इन्स्पेक्शनाचे आमी RTI मारून रिपोर्ट घेतले हेल्थ येयल्ले. आनीक हेल्थानूय तांकां जायतो सपोर्ट केला ना न्हू. हे मायग्रंट्सांक हेल्थानूय सपोर्ट केला. कित्याक लायट आनी उदक दिवपी तेच. जेन्ना आमी जेन्ना जोरी तो लायट आनी उदक मागूंक गेले जाल्यार हेल्थ सगळें इन्स्पेक्शन कोता. टॉयलेट हें तें सगळें टँक बी कितें कोन्न आहा तें सगळें चोवनूच दिता. मातशें मिस्टेक आसल्यार ते दिनाय. पूण हें कांय नासतना कितें कोन्न दिलें तें म्हाका खबर ना. सो गांवकारांक इफेक्ट जाता. सो आमगे आयडेंटिटी कितली दोवलकारांली. सो ताका लागून हांव मागोता मुखार ज्यो कुमदादीच्यो जमन्यो आहाय त्यो टोटल इलिगल आहा तितलें डेमोलिशन करचें. आनीक आमकां दोवलकारांक हेजेर रायट्स मेळपाक जाय आनी आमगे कुमदादीच्यो आमकां फायदो मेळपाक जाय. आमकां गरज आहा तें हिंगा जावपाक जाय. सो आर्जी वयर सावन जितलें जें उदक येता तें कमीत म्हळ्यार 1.5 किलोमिटर सुमार आहा तें. आनी तें लास्ट सारकें वचोन स्टक जाता शेताक इफेक्ट जाता. सारको शेताक इफेक्ट जाता. आनी आमगेलें हें झोरीचें उदक येवन शेतकार ते पांडीचें उदक घेवन हाडून शेत रोंपताले. आनी आतां ही सगळी घाणेन शेत कितें करून रोंपू जाता हें तुमी चोयलां. सो सगळें तुमकां व्हिडियोचेर हें दिसती पडलें. हें जावपाक जायना. आनी आमगेले लोकांचे हातपांय फुट्टा एवरी टायम ती येताय पंचायतीन सांगपाक. आनी आमगेली पंचायत आमगे लोकांक बरेंपण दिवपाचें सोडून भायल्या मायग्रंट्सांक बरेंपण दिता. तांकां फॅसिलिटीज दिताय. सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पासून हेल्थान पासून तांकां सपोर्ट केला. सो हें शेतकारांगेले जो पॉयंट आहाय ते क्लियर जावपाक जाय. शेतकारांक आमकां इफेक्ट जावपाक जायना. आनी ही शेतां जोरी तर आतां मुखार हे भाशेन जोरी तर काबार जालीं आनी हे घाणीच्या उदकान रोवपाक मेळना जाल्यार हाल मुखार कितें जातलें. सो शेतमुट्टी आमी सांबाळपाक जाय. आनी आमगेली दोवलेची आयडेंटिटी दोवलकारांनी मुट्टी आमकां आहाय ती शेतां. आमकां आनी जमीन नाय. कित्याक हे हारीस रेल्वे बी हाडून आमगेली जमीन ऑलरेडी काबार केल्या गव्हर्मेंटान. सो आतां हेज्या मुखार ही शेतां आमकां प्रोटेक्टेड उरपा जाय आनी ती आमगे जावपाक जाय. सरपंचान आनी सेक्रेटरीन आतां 2 पाटी आपालिपा हेळाय ते. आनीक तो बाबडो पण येयल्लो हेल्थाचो तो आमचे बारबर लोकां बारबर भोंवता आनी हे दोगांय एकमुखार कॅट माताय. सरपंच आसल्यार सेक्रेटरी कॅट माता, सेक्रेटरी आसल्यार सरपंच कॅट माता. असो काम केलां. आनीक हांव फोटी माना हांव व्हिडियो कडेन बी उलयलां की हे भाशेन कोताय म्हूण. तो सांगता तांकां ट्रेनींग आहा म्हूण. जोरी तो तांकां ट्रेनींग आसलें जाल्यार आमकां इन्स्पेक्शन लेटर कित्याक काडली. तुमी होल्डाचेर दवरपा जाय आसलें. तुमी आमकांय लेटर काडटाय ट्रेनिंगाचीय लेटर घेताय. सो हे सगळी म्हाका दिसता एक गेम जाल्या. सो
सो हो जो रिपोर्ट कितें मेळटा चोयतले आनी रिपोर्टा प्रमाणे आमी मुखार वयतले. सो आनी हांव मागता आमगे आरजीच्या मेंबरां कडेन तुमी तुमगे गांवचो इश्यू हे भाशेन घेयाय आनी गांवच्या लोकांक हेल्प कराय. सो आमी जे पर्यंत नावेली आमी आरजी आसपासून आमी सदांच एकवटान रावतले आनी आमगेलो गांव नावेलीचो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी सांबाळपाक आमगे जाता तितलो फोर्स आहा तो लायतले आनी आख्या गोंया पासून आमी वयतले आमगेल्या आरजीच्या मेंबरांक सपोर्ट करपाक.